ओंदूच्या चवथीन गोंयकारांच्या आणि आपल्या कार्यकर्त्यांच्या जिवनात सुख समृद्धी हाडची अशें पर्यटन मंत्री दिलीप पर्वळेकारान मागला। चवथी निमतान सालिगांवचे पर्वळेकर कुटुंब एकठांय येवन गणेश चतुर्थी मनयतात। आर डेस्क खातीर सालिगांवच्यान गौतम शिरोडकार। चवथ हो असो एक सण आसा गोंयांत मनयलो वयता की ल्हानाच्या थोरांतल्यान व्हडल्यांतल्यान सगळे आपल्या मनोभावे हेजें पुजन गणपतीचें पुजन करून हो सण जो आसा साजरो करता। आमच्याय घरा वर्सान आमी वार्षिक एक सगळे कुटुंब एक जावन वर्साचे वर्स 5 दीस घेवन आमी मनोभावी पुजा करता। म्हाजे जे कलीग आसा, म्हाजे फ्रेंड जे आहा, म्हाजे कार्यकर्ते आहा, ते आमगेर येता, आमी तेंगेर वयता आनी ह्या 5 दीस एक उत्सवाचें आनी वातावरण अशें तयार जाता की आमच्या वाड्यान गांवांत आनी गोंयांत तशें आमी जर पळोवंक वचत जाल्यार एक भक्तिमय बऱ्या भशेन हें जाता। त्या खातीर हाज्या पयलीं हांवें ह्या उत्सवाचो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत हें जावचें, आपले ही दीस तांकां बरे येवचे, चवथीचे दीस फुडल्या वर्सभर सुख समृद्धी ज्ञान गिन्यान बरें येवचें अशें म्हणून मागलेलें आसा। आयच्या दिसाय परत हांव देवा कडेन गणपती कडेन मागीन की सगळ्यांक शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक, म्हाज्या वोटरांक, म्हाजे लिडर आसात, म्हाजे पार्टीचे आसूं, कलीग आसूं, हांकां सगळ्यांक ही चवथ सुख समाधानाची, ज्ञानाची, विद्येची आनी बरी भशेन येवची अशें देवा कडेन मागता।